नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स फ्रंटलाइन वर्करांक सोमारा सावन कोविड प्रतिबंधक वाशिना पुलिस पालिका कर्मचारी पंचायत राज्याचे लोक आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनात कामाक आशिल्ल्यांचो आस्पाव म्हादय इश्यूचेर कोर्ट जो निर्णय दितलो तो मानतले म्हणटा गोय बीजेपीचो प्रभारी सीटी रवी म्हादयच्या विशयार दोगांचेरय खंय अन्याय जावंक जायना कोविडाच्या अरिश्ठांत मोदी सरकारान लोकांक सांबाळ्ळे म्हणटा गोय भोंवडेर आयिल्लो गिरिराज सिंह डिझेल पेट्रोला वयले सेसाचे वजे कोणाचेरूच खंय पडचे ना काँग्रेसीक घटमूट करपा खातीर मेंबरशीप ड्रायव्ह गोंयांत बीजेपीक हरोवपाची तांक फक्त काँग्रेसी कडेनच म्हणटा गोंय काँग्रेसीचो प्रभारी दिनेश गुंडूराव पुलीस खात्यांत रिते जाल्ले सगळे पोस्ट अंदूच भरतले म्हणटा गोंयचो डीजीपी मुकेश कुमार मीना तरणाट्यांक खंय मेळटल्यो नोकऱ्यो आणि गोय सरकाराची विजन फॉर ऑल मोहीम सुरू गोय भर दोळे तपासतले गरज असल्यार ऑपरेशन कॅम्पांचेर कॅम्प जाल्ले दिवचलेत उक्तावण पयली म्युनिसिपालिटीनी फ्रंटलाइन वर्करांक सोमारा सावन कोविड प्रतिबंधक वाशिनां दिवपाक सुरवात जातली कोविन पोर्टलाचेर 15,000 परस मायज फ्रंटलाइन वर्करांची नोंदणी जाल्या पुलीस पालिका कर्मचारी पंचायत राज्याचे लोक आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनात कामाक आशिल्ल्यांचो हातूंत आस्पाव आसा म्हण आरोग्य सेवा संचालनालयान कळयला आता मेरेन 7,000 मायज हेल्थ वर्करांनी वाशिनां घेतल्या आरोग्य सेवा संचालनालयान मीडिया सेन्सिटायझेशन बेस्ड ऑन वॅक्सीन एफिशियन्सी वॅक्सीन हेजिटन्सी अँड वॅक्सीन इगरनेसाचेर वर्कशॉप घेतलो राज्यांत कोविड प्रतिबंधक वाशिनां दिवपाचे मोहिमेविशीं डॉक्टर वंदना धुमेन म्हायती दिली So presently for the state of Goa, we have conducted 141 sessions of healthcare workers and the total beneficiaries vaccinated till date for the first dose are 7,246 and the plan is that by the 12th of February we plan to complete most of the healthcare workers. We are planning to start the sessions for frontline workers on the 8th of February, that is on Monday, where we will be taking at least one session in the North District and one in the South District. From Monday onward, we are starting with our frontline workers. They are the policemen, they are the home guards, they are municipality workers, people who are engaged in disaster management, revenue people and people with Panchayat Raj institutions. We have about 15,657 frontline workers, but maybe they may add or increase because to their this. last date for updating is 7th. हेल्थ वर्करांक पयली वाशिनां कित्याक दितात ताचेर डॉक्टर उत्कर्ष बेतोडकार उलयलो Why there are strategies like first healthcare workers then frontline workers, because if at all tomorrow we have a second spike it might be 1 month's time, 2 months time, or it might even struck us in the same months where we had our maximum cases, that's in September 2020. We might get some cases in September 2021. So that is the importance that if at all we have a second spike, these are the people, our healthcare workers, our frontline workers have to be in field again. We will have to replicate again the same response what we have given in 2020. So if at all tomorrow after 1 month or 2 months a spike comes, then we don't have time to give a vaccine and get a immunity to all these frontline workers. So right now we are seeing less number of cases. We have got a nice break in between of pandemic. I think we should utilize this opportunity, get all our frontline workers, including healthcare workers and frontline workers vaccinated. उत्तर गोंयच्या फ्रंटलाइन वर्करांक पणजे प्रायमरी स्कुलांत जाल्यार दक्षिण गोंयच्या फ्रंटलाइन वर्करांक मडगांव न्यू साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत वाशिनां दितले प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी म्हादयच्या इश्यूचेर कोर्ट जो निर्णय दितले तो मानतले म्हण कर्नाटकाचो बीजेपी फुडारी गोंय बीजेपीचो प्रभारी सीटी रवी उलयलो
गोय आणि कर्नाटक देशाचे दोन आंग म्हादयच्या विशयाचेर दोगांचेरूय अन्याय जावंक जायना म्हणटा बीजेपी सरकार देश हितान काम करता कितलेय प्रामाणिक काम केले जाल्यारय खंय राजकारण जाताच। महंगाई के बारे में न्यायालय क्या जजमेंट दे देंगे हम लोग पालन करेंगे। कर्नाटक के जैसे गोवा है, गोवा के जैसे कर्नाटक है, दोनों स्टेट का हित हमारा पार्टी के हित में है। इसके लिए दोनों स्टेट को इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके हम लोग महंगाई के बारे में न्यायालय का जजमेंट क्या आएंगे वो हम लोग पालन करेंगे। कोविडाच्या अरिश्ठांत बजेटान कराचे वजे वाडटले म्हण लोकांक दिशिल्ले। मोदी सरकारान लोकांक सांबाळ्ळे। गोय भोंवडेर आयिल्लो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग उलयलो। ह्या बजेटान शेतकारांचे गांवाचे उदरगतीचेर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर खंय भर दिला। गिरिराज म्हणटा डिझल पेट्रोला वयले सेसाचे वजे कोणाचेरूच पडचे ना। ह्या इंधनावेली एक्साइज ड्युटी खंय सरकारान देंवयल्या। मित्रों, कोविड से आप पूरी दुनिया परेशान रहा। लोगों को उम्मीद थी कि इस बजट में नए कर लगेंगे, लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन भारत सरकार ने एक पैसे का एडिशनल कर नहीं लगाया। और जिस बात को लेकर के विपक्ष ने मूर्खता की कि बजट के दिन ही लोगों की मार पड़ी, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी, वो भी आपके सामने रखा जा चुका है कि हमने एक्साइज से घटाया और उसमें शेष लगाया। किसी को एक नया पैसा किसी के ऊपर बोझ नहीं हुआ पेट्रोल और डीजल का। शेष लगाया। शेष कैसे लगाया? हमने एक्साइज को उतना कम कर दिया, हमने उतना शेष उस पे लगा दिया, तो किसी के ऊपर कोई खर्चा नहीं बढ़ा। वो उस पैसे से कई हमें कोविड है, कई काम करने हैं, तो हमने जनता पर कोई भार नहीं दिया। मंत्री जी, एक सवाल है कि देश का जो मैक्सिमम पैदावार जो है फूड ग्रेन्स की, वो पंजाब में होती है, और हमने देखा है कि पिछले 2-3 महीनों से किसान है जो वो धरना दे के बैठे। तो क्या आने वाले साल में देश अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी ज़रूरत है, उस पर कुछ कमतरता महसूस करेंगे? जी नहीं, अभी जो पंजाब में हम पहले से खरीदते थे, मैं खरीद उतना ही तेजी से चालू है और पैदावार भी उतना ही तेजी से चालू है। ये किसानों के लिए पूरे देश में हमारा जो ग्रोथ है वो पिछले साल से अनुमानतः अधिक है रबी के फसल का। कि इन्होंने मांगा था 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, भारत अगर आत्मनिर्भर हो रहा है तो ये 60वीं वर्ष गोवा का हम आत्मनिर्भर गोवा बनाएंगे। हमें 100 करोड़ चाहिए। मोदी जी ने कहा कि हम 300 करोड़ आत्मनिर्भर गोवा के 60वीं वर्ष बनाने के लिए देंगे। काँग्रेसीक घटमूट करपा खातीर मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू करपाची घोषणा काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिनेश गुंडूरावान केली। 12 फेब्रुवाराक दक्षिण आणि 13 फेब्रुवाराक उत्तर गोंयांत मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू करतले। गोंयांत काँग्रेसीचो कॅडर बेस बरो आसा। गोंयांत बीजेपीक हरोवपाची ताक फक्त काँग्रेसी कडेनच आसा म्हण ताचो दावो। संयोजक समिती आणि जीपीसीसी एकूच आसा। जीपीसीसीची खंय पुनर्रचनाय जातली। This membership drive will be launched on 2 dates. On the 12th of February, it will be launched in South Goa, and on 13th of February in North Goa, and subsequently within a few days in every constituency, in every block, on a single day, the membership drive
process will start. And we want to ensure that the cadre of the party is strong, they're identified. And after the completion of the membership drive, between 11th March and 25th March, all our block Congress committees will be reconstituted. All will be reviewed and reconstituted. Then between 26th March and 10th April, our district committees will be reviewed and reconstituted. And by the 25th of April, the Pradesh Congress Committee also will be reconstituted. I think we are heading for a disaster today, because every time they are using, or I would say provoking people, distracting people, spreading lies to people, big nice sounding titles, Atmanirbhar Bharat. Now Make in India is forgotten, now it's Atmanirbhar Bharat. पुलीस खात्यांत रिते जाल्ले सगळे पोस्ट अंदूच भरतले म्हण गोंयचो डीजीपी मुकेश कुमार मीनान प्रुडंटा कडेन एक्सक्लुझिव्ह मुलाखतीत उलयतना म्हायती दिली. काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक ताका लागून नोकऱ्योय मेळटल्यो म्हण डीजीपी उलयलो. तुमकां ही पुराय इंटरव्यू टीव्हीचेर आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटली. 2021 में रिक्रूटमेंट होगा. हमारी वैकेंसीज हैं, तो जितनी भी वैकेंसीज हैं सारी वैकेंसीज हम फिलअप करेंगे. तो इस साल 2021 में कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स हैं, जो रिक्रूटमेंट्स की वैकेंसीज हैं डिफरेंट रैंक्स में, सबको फिलअप किया जाएगा. गोयचो एंटी टेरर स्क्वॉडय घटमूट करपा खातीर नेटान यत्न चल्ल्यात म्हूण डीजीपी मुकेश कुमार मीणान सांगले. एंटी टेरर आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, बड़ा इंपॉर्टेंट है. हमको प्रिपेयर्ड रहना है, हमको वी आर प्रिपेयर्ड, वी हैव टू मेक आवर फोर्स प्रिपेयर्ड. तो मैंने एक मस्केटरी कोर्स स्टार्ट किया है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में. वहाँ पे अभी इंस्पेक्टर लेवल भी मस्केटरी वहाँ करके आया, सो दैट एवरीबडी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर आर्म्स, क्योंकि उसको हर आर्म्स खोलना जोड़ना आना चाहिए. तो इसकी ट्रेनिंग हमने स्टार्ट कर दी है. उसके बाद फायरिंग हमने रेगुलर फायरिंग प्रैक्टिस वहाँ पर हो रही है हमारी फायरिंग रेंज में. ये हमने प्रिपेयर्डनेस लोकल पुलिस के लिए और सबके लिए की है. सारी की सारी उसमें एटीएस भी गई हैं, और एटीएस भी के भी फोर्स गई है, और बाकी लोग भी जा रहे हैं, और कंटिन्यूस फायरिंग प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं. इसके अलावा जो एम्फेसिस जो आप बता रहे हो एटीएस का, अभी एनएसजी के साथ जो कंबाइंड ड्रिल हुई थी उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला. तो हमारा एम्फेसिस यही है कि जो एनएसजी के इक्विवेलेंट हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए. हम ज़्यादा टीम बना रहे हैं, इसलिए हम परचेज कर रहे हैं और इक्विपमेंट्स. इसके अलावा जो भी वेपन्स हैं, हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी हम परचेज कर रहे हैं, और जो इक्विपमेंट्स एटीएस के लिए चाहिए, जो एंटी टेरर स्क्वाड के लिए चाहिए, वो उसको हम सारे इक्विपमेंट हम परचेज करेंगे जल्दी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. टॅक्सीच्या धंद्यावेल्यान गोंयकाराचेर हल्ले. गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हरांचेर हल्लो करपाच्या आरोपा खाला कळंगूट पुलिसांनी 2 एफआयआर नोंद केल्यात. योगेश उर्फ मोगेंबो आनी 4 आरोपी आड कागाळ. गोवा मायल्साचे 3 ड्रायव्हर गंभीर जखमी, तांच्यो गाडयोय फोडल्यात. बॅटां आनी हॉकी स्टिकान खंय हो भिरांकूळ हल्लो केलो. अजून कोणाक अटक जाल्ली ना, चवकशी चल्ल्या. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. गोंय सरकारान विजन फॉर ऑल मोहिमेक सुरवात केल्या. दिवचले दोळे तपासप आनी गरज असल्यार ऑपरेशन करप कॅम्प जालो. गोंयभर कॅम्पाचें आयोजन जातलें. दिवचले दोळ्याच्या कॅम्पात आनीक एक भर. शिक्षा विजनान मोठ्या प्रमाणात दिवचल वाठारांत कॅम्प केला. आता सरकाराच्या विजनात पयली म्युनिसिपालिटी. येणाऱ्या काळात सबंद गोव्यात शहर पातळीचेर आसूं, मतदारसंघ पातळीचेर आसूं किंवा पंचायत क्षेत्राच्या पातळी आसूं, हो कॅम्प सबंद गोव्यात पोहोचलो. ही कोविड-19 खातीर लोक हॉस्पिटला कडल्यान पयस सुद्दां आनी आमचे अमेरिकेचे डॉक्टर कडेन बी आमी जेन्ना चर्चा करता तरी सांगलेलें आसा की वेगवेगळे दुयेंस टर्मिनल स्टेजाक आमकां गावतले ह्या वर्सा, कारण ते लोक ते टायमार ट्रिटमेंट घेवंक पावले ना. आनी म्हणूनच
आम्ही चर्चा करताना मुख्यमंत्री कडे की कॅम्प्स ह्या तरेन आयोजीत करूंक जाय की लोकांक तपासपाक जर कितेंय त्रास लोकांक जातात ते डायग्नोस योग्य तरेचे डायग्नोस तेन्ना करून ताका योग्य तरेचे ट्रिटमेंट दिवपाचो प्रयत्न आसता. पयलीं म्युनिसिपालिटी वाठारात कॅम्प जातले, मागीर 3-3 पंचायती एकठांय घेवन कॅम्प जातलो. परत आमकां सगळ्या जाणांक फोन येवपाक सुरू जातले. आमच्या शहरात केन्ना पयलीं सगळीं शहरां गोंयांतली आमी कवर करून मागीर परत एक ग्रामपंचायत लेवलाचेरय हो कॅम्प ऑर्गनायज करपाचे आसा. 7 तारखे दीस म्हणजे फाल्यां हो प्रोग्राम विजन फॉर ऑल हो म्हापसा शहरांत जातलो. 11 फेब्रुवारी दीस कुंकळे जातलो. 12 फेब्रुवारी दीस काणकोणा जातलो. 13 फेब्रुवारी दीस सांगे जातलो. 14 फेब्रुवारी केपें जातलो. 18 फेब्रुवारी दीस मडगांव जातलो. 19 फेब्रुवारी कुडचऱ्या जातलो. 20 फेब्रुवारी वास्को आणि 21 फेब्रुवारी वाळपय जातलो. 25 तारखे दीस पेडणा जातलो आणि 26 तारखे दीस हो कार्यक्रम आम्ही पणजे करतले. अशा पद्धतीन ठरलेले हे 10 ते 12 कॅम्प आत्ता जे ठरयल्या आणि होच रिस्पॉन्स पळोवन बाकीच्या ग्रामपंचायतींनी लोकांनी आत्ता घाई गडबड करून म्हणजे आपल्या तेकोन आसलेल्या शहरात वचपाची गरज ना. 3-3 ग्रामपंचायती एकत्र करून त्या ग्रामपंचायतीत हे कार्यक्रम ऑर्गनायज केले वयतले. दिवचले डायलिसीस सेंटर सुरू करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. दुसरे डायलिसीस सेंटर आम्ही बिजोडीच्या हॉस्पिटलात सुरू करपाचे आसा जेणेकरून या परिसरातल्या लोकांक ताण पडटलो न्ही, त्रास जावचे न्ही म्हणून डायलिसीसचे सेंटर आम्ही बिजोडीच्या हॉस्पिटलात सुरू करपाचे ठरयला. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. बायोमेडिकल वेस्ट हो इन्सेरिनेटर टेक्नॉलॉजीनच ट्रीट करपाचो आसता, दोंगरार व्हरून उडोवपाचो नासता. वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकल लोबोची गोवा फॉरवर्डाक जाप. बऱ्या कामाक थोडे मायज पयशे लागतलेच. गोवा फॉरवर्ड थंय बेठोच इशू करता. पयलीं खंय बायोमेडिकल वेस्ट दोंगरार व्हरून पुरताले. गार्बेजीच्या विल्याक लागपी पयसो गोंयकारांच्याच बोल्सांतल्यान वता. तरी फुडें कितेंय कमी करूं येता जाल्यार खंय पळयता. हो बायोमेडिकल वेस्ट म्हणटा पळय तो व्हेरी डेंजरस. इट कॅनॉट गेट कंटॅमिनेटेड विथ ग्रावंड वॉटर. कोणे तरी सुण्यांनी ते खावंक पारना कित्याक हो मेडिकल वेस्ट. खंय तरी मनशाचे पोटांतले वस्तू आनी खंयच्यो वस्तू ऑपरेशनाचे वस्तू रोखताच्यो सगळ्यो वस्तू ह्यो डिस्पोज जाता. ब्लेडी आसूं निडल्स आसूं सगळे हो इन्सनरेशन टेक्नॉलॉजीनूच वचपाक जाय. सो आमी न्यू कॉन्ट्रॅक्टर जो नेमला मातशी रेट सुबेज आसतली. इफ यू आर लुकिंग एट क्वॉलिटी, इफ यू आर लुकिंग एट बेटर डिस्पोजल तितून थोडे पयशे एक्स्ट्रा फारीक करचे पडटले. आतां जो तर खूब पयशे चार्ज करता तेजेरूय आमी पळोवया. इतले जर व्हडले पयशे आसचे ना ते. आतां गोवा फॉरवर्ड एक इश्यू दाखोवपाक लोकांक हें करूंक शकता. इतली वर्सां वेस्ट रोडार पडटालो, दोंगरार पडटालो ते कोणें उलोवंकूच ना. न्हंयेनी पडटालो, एनवायरमेंट डिग्रेड जाल्ले ते कोण उलयत ना. पूण आयज जेन्ना आमी वेस्ट कलेक्ट करता प्रॉपर सायंटिफिकली प्रमाणे आमी डिस्पोज करता. आयज RDF आमी डिस्पोज करता 1800 रुपया फारीक करता पर टन. सो आदी कितें जाल्लें दोंगरार उडयलो काबार स्टोरी. आतां तोच आमी ट्रीट करता. सो ताका 1800 रुपया स्टेट एक्सचेकर म्हणजे सगळे आमी लोक गोंयचे लोक फारीक करता. सो लेट अस वेट एंड सी. हितून जो तर आनी कितें कमी करूंक शकता जाल्यार आमी करतले. मतदारांक सोऱ्याच्यो पार्ट्यो आनी टोर्नामेंट स्पॉन्सर करून वेंचणुको जिखपाचे दीस आतां फाटीं पडले. लोकांक नोकऱ्यो जाय, भाशणां आनी आश्वासनांनी लोकांक परत परत फटोवंक शकना. फातोड्ड्या बीजेपीच्या दामू नायकाचो वेंचणुकेचो बिगूल. फातोड्डेच्या ज्येश्ठांक मेळपाचें सत्र ताणें चालू दवरलां. मुख्य मुद्दे तांकां काम धंदे दियात, तांकां ते पिकयता तांकां प्रोत्साहन दिवंक जाय. केन्ना तरी चुकून केन्ना तरी तांकां बरें दिसपा जाय म्हणून सारें दिलें जायना तशें तें. तांकां आपल्या पांयाचेर उबे करात. तांणी आपले ल्हान ल्हान एंटरप्रेन घालपाक जाय. तांणी स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपाक जाय. तांकां नोकरी मेळपाक जाय. तांकां बायल भुरगीं तांची येणारी पिढी आसा तांचे खातीर कितें तरी तांच्यांनी करून दवरपाक जाय. फातोर्डेकारांक की कळ्ळां फातोर्डेचो ST समाज आसूं, तो मुस्लीम समाज आसूं, कॅथलीक समाज आसूं आनी बाकीचो हिंदू समाज तांकां कळ्ळां. टुर्नामेंट करप आनी सोरो दिवप आनी हें तांकां नाका. फक्त जर समजा जर तांकां फक्त फटिंगगिरी जर सांगली की तुका आपूण हें करतलो तें करतलो ताजेर राजकारण न्ही. तें एकदां जालें लोक एकदां फटवता, लोक दोनदां फटवता, लोक तीनदां सदां न्ही तें.
तुमच्या नावाचेर खूब वेळा प्रश्नचिन्ह केले. एक बरें आसा, घालप सरकाराचें, सरकार करना म्हणजे तूं सरकार नाशिल्लो तर. देवा दामबाबाच्या कृपेन ह्या वेळाचेर खुबशे मटकारा मस्तांनी म्हाका स्वता आपयल्लो आसा, फोनाफोनी केल्ले आसा. हांव तांचे कडेन वता, बसता, च्या पिवन येता आनी तांच्यांनी खुबशे टिप्स दिल्ले आसा. सगळ्यांतली सगळीं सिटां जिखपा खातीर आमचो योग्य तो प्रयत्न आसतलो. खंय देवाक न्ही, ते देवाक खाले, आमकां श्राप दिवन कोणाक हें करता तांच्या भुरग्यांक श्राप लागतले थंय खाले. कोणा बाकी दवरूं ना, खंयचे क्रॉसार हात दवरून वचून नागाळीन आनी खंयचे चर्चीचे भायर उबे रावून आतां खंय तरी बोडगेश्वर आपणे उपरांत देवाक सुद्दां खावपाक गेलो फुडें ताचे मनशाक कितें सोडटले. आनी BJPचो आवू दाखोवप, आवू आवू करून. कलरकॉन एशिया प्रायव्हेट लिमिटेडान सांगे काले पंचायत वाठारांतले वागरेगाळ, केपेच्या माणगळ, पिर्ला गावात विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट प्रकल्पा खाला लोकांक खातीर पिवपाच्या उदकाची व्यवस्था केल्या. बोरवेल खणून ताच्या वयर 5,000 लिटर उदकाची कॅपॅसिटी आशिल्ली टाकी बसयल्या, नळ लायला. दोनूय गावांत उदकाच्या बाबतीत मातशी थाकाय. तर आमी हांगा एक बोरवेल केला आणि त्याच्या भितर 5,000 लिटर्स टँक आमी वयर हिलाचेर कन्स्ट्रक्ट केल्लो आसा आणि 500 लिटर्साचे ऑलरेडी टँक्स आमी गांवांत दिल्ले आसा. तितून आमी 62 हाऊस होल्डरांक हें उदक पावता. तर एक बरी गजाल आसा की एक ल्हानशें पाऊल मारून आमी जर 62 हाऊस होल्डाक जर उदक दिवपाक सोदता जाल्यार अशे आनी कितलेशेच कंपनी आसा. हांव एक आवाज दिवंक सोदता सगळ्या कंपनींक की सगळ्यांनी फुडें येवन अशे गांवांनी वचून एक बरें काम करचें. कित्याक ज्या गांवांत आयज आमचे माता भगिनींक इतल्या गांवांत वचून डोंगराचेर वचून उदक हाडचें पडटा, सबंद दिसभर काम करून खंय ना खंय ताका एक विराम मेळ्ळो आसा. We believe that these services and our commitment is required to reach to remote villages where the need is maximum and to hit the main areas of concern for them, mainly starting with hygiene through open defecation. So we have provided bio-toilets, take care of their water needs because that's also very critical. And we work closely with we have partners who help us doing this. Our Connexus partners who keeps all these projects on track. We have partners on village development and healthcare providing through VHAG from Goa. So they are doing excellent job. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबराक फॉलो करात. प्रुडंट वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौघात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.